हांव घरान आसा एकटीच आनी ताका फोन केलो. तो येतालो न्हिदतो घरान आनी ताका व्हडल्या भावान ताच्या फोन केलो आनी ताका विचारूंक लागलो खंय आसा. आनी म्हटलें ये पळय येता आपूण म्हणून. इतल्यान भावा कडेन दिलो. तो ताका गाडी सवात रावलो. तुका दाखयता कितें तुका आयज चितोच मारता अशें म्हणूंक लागलो. तो येयलो हांगा येयलो थंय पावलो आनी कितें जालां रे कितें जालां रे ना तुजे बायलेक भायर काड बायलेक भायर काड तेजी. तो म्हणलो आनी कितें जालां तें तरी सांग. ना तुमकां आयज जितीक मारता दोगांयकूय मारता म्हणूंक लागलो जितीक. आनी पळय आतां तो फेस्तूल हाडून मारता म्हणूंक लागलो. तेतून भितर गेलो घरान आपल्या. तितल्यान हो भायर सरलो आनी वाटेक ताका कोणी तरी स्कुटरवालो मेळ्ळो. ताका म्हणलें राव रे बाबा आपूण असनोडे येता. असनोडे गेलो आनी म्हाका वाटेसून फोन केलो तूं घरान रावूं नाका भायर सर म्हणून. तितल्यान हांव दाराक दार धापलेलें आसलें. हांव फाटल्या दारांतून भायर सरोन गेली. ही वयसून गेली आनी थंय शेजाऱ्यांगेर रावली. तेणी थंय एक बॉम्ब फोडलो अशें तुळशीच्या दारान. आनी मागीर दारार आमच्या ढो करून कितें मारूंक लागलो कोण जाणा. म्हाजे हातपाय गळोन पडले सारके. आनी मागीर धम्म करून दाराचेर हे मारली आनी दार मोडलें धरून सगलें. आनी भितर सगळ्यांक म्हाका सोदूंक लागलो. हांव ना जाली न्हू ना म्हणटा कोणी मागीर भायर येयलो. ताका चुलत देराचें चेडूं आहा तेंगेर गेलो. ताका म्हणलें तुका पिपी कितें दाखयता ताका व्हरोन ती खंयली. ते भियाले तो अशें चुलते कडेन गेले आपले पयलीं म्हणूंक लागलो हो म्हाका पिपी म्हणटा आपली हेजे कितें केलां अशें म्हणूंक लागलो. आनी मागीर तितल्यान मागीर हो पुलीस गेले भायर. कोण हांव ना ती पळयलें म्हाका सगळे तेणी उक्ते केले बाथरूम सगळे रूम पळयले नाते म्हणूंक लागलो. आनी भायर सरले दोगूय जाण मागीर गाडी घेवन मागीर गेले ते. तितल्या म्हणल्यार हो येयलो पुलीस येयले आनी हो म्हाजो घोव येयलो. आनी मागीर तेंच्यानी म्हाका आपोवन हाडलें मागीर यो म्हणूंक लागलो ते पुलीस. मागीर तेंच्यांनी थंय हांगासर हे सगळे पळयले बियले बीन. आनी ते PSI आसले अर्चना म्हणून तेणीन फोन केलो तुजे बायलेक. तांकां ज्या उजरी खंय आसाय ते तांकां थंय हांगा सरावंड कर नाजाल्यार तुका आतां थंयसरले उखलून हाडटली तुजे फॅमिलीक आनी तुका म्हणून. मागीर आमी वयच्या पयलीं थंयसर ते दोगूय सरावंडर जाले मागीर. आनी मागीर हे मागीर सगळे पंचनामा हे ते सगळे मागीर चालू जाले. आनी हांव जर आयज घरान आसली तेणी म्हाजें केल्लें मागीर. थंय एक पयरान आमचो शेजारचो भुरगो आसलो तेजे तकलेक ते केली थंय बार्रार वचून. ताका हांगा 8 टाके पडले आनी ताका माने घेतले. तोय मागीर येयलो तेंची पुलीस येयले ताका घेवन गेले. मागीर ताका डॉक्टराक घेवन गेलो. आनी थंय चुलत देराचे तेंचे तो असोच येवन सगल्यांकूच असोच गाडी सोडटालो. तेंगेर गेलो तो तेजी पावलय आसली तिणें हाडली ती कोण ना म्हणून. आनी मागीर ह्यान पयलीं असो सुरयो बिरयो घेवन नाचतालो. हे गन केन्ना घेवंक ना. हे फर्स्ट टायम तेणी गन. एकटोच आसलो की दोग जाण? दोगूय भाव. तो व्हडलो भाव ताका सपोर्ट करता. अशें दोगूय हे आतां कितें करतात कोण जाणा पूण दोगूय कितें जालें की हरशीं ते दोगूय एक नासतात अशें. आनी मागीर थंयसर गेले दिसता. मागीर तेणीन हेका फोन केलो बाबू पळय रे तो अशें घेवन येयलो. मागीर हेबे आमगेर कितें केलां तें पळय. मागीर ते सगळे जाण येयले हांगासर. मागीर ते हांगासून मागीर पुलीस बी वचून हाड मागीर सगळे जाण थंय पुलीस येयले येयले मागीर. आनी मागीर आमी सकाळीं मागीर 3:30 थंयच्यान आमी येयली. ते सगळे रिपोर्टर कोण सगळे येयले भितर. आनी मागीर ताका आमी हांगा मागीर ते हांगा 4 जाण पुलीस आसले राती. मागीर ते फॉरेन्सीक वाले ते येयले सोमार आनी 7:45 गेले ते. तेंच्यांनी सगळे लागीं केले आनी सगळे घेवन गेले मागीर. रातभर न्हीद ना आनी कांय ना. हांव आमचे धानोडे आमचे जे शिवसेनेचे आमचे संपर्क कार्यालय आहा ते हांव गेल्लो 17 वाटप आमचो डिस्ट्रिब्युशन करपाक. हांव आसलो आमचो अनिल नायक आसलो तालुका प्रमुख. रिवळचो आसलो विभाग प्रमुख. तो कार्यक्रम हांव घरा कडेन गेलो आनी बरोबर 8:30 सुमार जेन्ना हांव गाडी पार्क करतालो आमच्या ज्या ठिकाणी घराच्या लागींच थंयसर 100 मिटरांचेर थंय म्हाका गाडी पार्क करतकूच म्हाज्या एका चुलत भावाची चेडो आसा पुतण्यो फोन येयलो गिरीश गांवकर. ती खंय आसा हांवें शिरगांव. तेणी फोन आनी कोणाक दिलो. तेजोच भाव तो शिरीश गांवकर प्रज्योत गांवकर. तेणी हांव फोन करतकूच तो फोनाचेर भाशा म्हणजे म्हाका शिवाय म्हणजे गाळी दिवपाक प्रॉमिस केलो तेणी. आनी कितें लागलो कितें म्हणपाक तूं आत्तां घरा यो म्हणून. ताबडतोब हांव घरा येयलो. घरा गेलो गो थंय आमचे ती खळे आसता पळय हांगान थंय पळयलें दोगूय भाव थंयसर हां. आनी हेज्या हातीन ती बंदूक आसली लांब ती रानदुकराक मारता पळय तसली. अरे म्हणलें जालां कितें जालां तें तरी सांग. कांय ना म्हणलो दार उगडपाक लागली आपल्या तुज्या बायलेक मेळपाक जाय. अरे कितें जालां तें तरी सांग. तितल्यान तेणी मारली एक गुळी मारना बरोबर ती म्हाज्या सायडीकसून गेली. ती वचून भिंतीक लागली. तेच्याच भिंतीक लागली.
मागीर दुसरी जेन्ना तो मारपाक कोणाच करून लागलो तेन्ना हांवें धरली घट तेका घट धरतकूच थंय मातशी आमची झटापट जाली तितल्यान ते दोगूय जाण उठून भितर गेले कितें तरी हाडपाक तो तितलो हे घेतलो हांवें चान्स आनी हांव भायर येयलो रस्त्यार येवन हांवें म्हाका लिफ्ट मेळ्ळी कोणाची स्कुटी ती घेवन हांव मागीर बिचोले येयलो बायलेक फोन करून सांगलें की दाराक लॉक कर तूं भितरूच रावना तरी आसतना तेंच्यांनी हांव जेन्ना पुलिशेन येयलो पळय त्या मिनटान अर्द्या वरान परत्यो बुलेट हे करून तेणी दार फोडलें आनी बायलेक मारपाक गेलो बायल तितल्या फाटल्या दारांतून तोंड गेली म्हणून ती सुटली सगळ्याक तिणी शोधाक सुटली तेका ती मेळोंक मागीर तो थंयसून सुटलो थंयसून खंय तरी गेलो तो मागीर हांव पुलीस स्टेशनार गेलो पुलीस येयले पुलिसान मागीर तांकां थंयसून हाडले रात्री अरेस्ट केलें पूण आतां काय हे जालें हेच्या पासून रिजन कितें तुमकां रिजन कांयच ना पळय तो कितें आहा तो पिवन येयल्लो आतां कितें आहा हेज्या पयलीं तो हे वर्स देड वर्स तो कांय घेयनासलो टिवी काल कितें जालें तें म्हाका खबर ना पूण तेजी मस्ती ही चालू जाल्ली पयलीं पासून पूण हांव कितें म्हणटालो आमच्याच रक्ताचो भावाचो चेडो असो म्हणटालो काल कोणीन ताका फुलयलो आनी कितें केलें तें कांय खबर ना ती पुलिशेन निपक्षपणे तेची चवकशी करची आनी आमकां न्याय दिवची पूण आर्म आसले तेच्या कडेन आर्म 100% आर्म आसले आर्म आसले म्हणजे आतां जेन्ना फॉरेन्सीक टीम येयली 3 वरां तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी सगळे बुलेट बी सगळी भरून येयल्ली आहा पूण ते आर्म तेचेच का कोणाचे हाडले ते म्हाका खबर ना ते हांव फर्स्ट टायम तेच्या हातीन ओके कांयच खबर ना